मन की बाताचो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो प्रोग्राम आसा प्रत्येक लास्ट संडे तो मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावपाचो आसा. म्हणून हांवें आमचे कावन्सिलर बाब महेश आमोणकाराक सांगिल्लें की हांगा एक मोठ्या प्रमाणाचेर आमी लोकांक आपया आनी तातूंतल्यान एक बरी मॅसेज सगळ्यांक वचपाक जाय. मॅसेज तुका पार्टीची आसा की मॅक्झिमम लोकां पर्यंत तांचो प्रोग्राम हो दाखोवपाक जाय आनी लोकांक दिसपाक जाय. तातूंतल्यान बाब महेशान पुढाकार घेवन ह्या परिसरांत ह्या वार्डांतल्या लोकांक हांगा ऑर्गनायज केला. आमी ताका सामुहीक म्हणटा मन की बात कार्यक्रमांत बरो बरो रिस्पॉन्स बरें. गावात माझी मुख्यमंत्री येऊन गेले आता मन की बात आस्वाद घेतला. सगळे लोक सामूहिक सगळे जमा झाले आणि आमचो समाजसेवक आमचो युवराज कामत सुद्धा आयले आसा हांगा खुशी भोगली सांगता. सगळे लोक एक जण मन की बात पळयल्यान खूब ताजेर सगळे डेव्हलपमेंट आणि कशें कितें लोकांची सेवा करप सगळे आमचे हे जाता. तुमचे देव बरें करता. सगळ्यांचे आभारी आसा. आम्ही दर मन की बाताचे एपिसोड मडगांव आमचे सदांच 100% रिपोर्ट आसता सगळ्या पार्टांनी. ह्या फाटी आमी मातशें एक स्टेप फुडें घेवन आमी मातशें व्हडले हाजेर हें केलां. थोड्या वार्डांनी पब्लीक अशें हें करपा खातीर एक 50-100 लोकांचे हें केलां. एक हांगा महेशान एक केलो ते चेअरपर्सन दामू शिरोडकरान एक आख्या केला आनी अशें 2-3 कडेनी लार्ज स्केलाचेर ह्या फाटी आमी मन की बात केला. कित्याक आमकां कळ्ळें की खूब लोकांक मन की बात पळयता पूण तांकां एक कडेन आयलें की सगळ्यांक सारकें बसून पळोवपा मेळटा आनी मोदी सरकारान कितें कितें केलां आनी इंडियेन कितें कितें चल्लां तें सगळें तांकां मन की बातान कळटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.